Welcome to the Garden of Glory. आयज आमी भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलू ह्या महाधर्मदूतांची दोबाजीक परोब समोर आमता. जरूय जेजून तांकां एक एकल्याक आपणाक जायते पोरी विंचून काडलेत, तरूय तांकां तेंच मिसांव दिवन पाठयलेत. जरूय पवित्र आत्म्याची माखणी तांकां विशेश तरेन फावो जाली, तरूय दोगांयनी तोच संदेश परगोट केलो. जरूय वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांणी शुभ वर्तमान परगोट केलें, तरूय त्याच जेजू खातीर तांणी मार्तीरपण भोगलें. आयज ह्या महाधर्मदूतांची मोगान आनी भक्तीपणान आमी उगडास करता तेन्ना आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा यात्रेकार भावार्थाचे फोलेर भरमाशाचे. भाग्यवंत पेद्रू जुदेवांमध्ये भावार्थ परगोडटालो, जाल्यार भाग्यवंत पावलू दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांमध्ये भावार्थ परगोडटालो. पूण दोगूय भरमाशाचे फोलेर जावन जायत्यांक तांणी जेजूशी हाडलींत. तांचो उगडास करतना तांची देख घेवया. आमच्या जिविताचे यात्रेंत आमचो भावार्थ जियोवया आनी निराशी जाल्ल्या समाजांत भरमाशाचे फोलेर जावन जेजूचे गोवाय जावया. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत पेद्रूचे दोमडीचो दीस समोर आमता. ही भाग्यवंत पेद्रूची दोमडीची संस्था पाप साहेबाच्या मार्गदर्शनान संवसारांत आसलेल्या दुर्बळ आनी गरजेवंत लोकांक आदार दिता. हे संस्थेक आमचो मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवन ह्या बऱ्या वावराचेर देवाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, भाग्यवंत पेद्रूक आनी पावलूक तुज्या पुताचे पाटलावदार जावंक दिलोले आपोवणे तांणी स्विकारलें आनी तुका जायते पोरी ते वेव्हारान घातलें. पूण आमी आमच्या आपोवण्याक कांय पावटी विस्वाशी रावंक नात. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या जेजू, भाग्यवंत पेद्रूक आनी पावलूक तुजो मिशोनारी वावर करतना जायतें सोसूंक पडलें आनी मार्तीरपण फावो जालें. पूण आमच्या कोश्टांच्या आनी अडचणेच्या वेळार आमचो भावार्थ थीर उरूंक ना. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या भाग्यवंत पेद्रून आनी पावलून तुज्या प्रेरणान आनी उजवाडान जेजूची बरी खबर पोरजांक परगोटली आनी शिकयली. पूण जेजूच्या उतराचे जिवाळ गोवाय जावंक आमी फाटीं रावल्यांत. सोम्या काकलूत कोर. पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत पेद्रू आनी दुसरे आपोस्तल आनी शीस जळीमुळी भियेनासतना जेजूची बरी खबर परगोटीत गेले. पूण हेरोद पातशाय क्रिस्ती भावार्थ्यांक पिडापीड दिवंक लागलो. पेद्रूक बंदकोण फावो जाली. असल्या वेळार क्रिस्ती भावार्थ्यांचो समुदाय पेद्रू पासत मागणें करीत रावलो आनी विचित्र तरेन ताका सुटका फावो जाली. हें आयचें पयलें वाचप धर्मदूतांचे इतिहासांतलें आमकां परगोट करता. भाग्यवंत पावलो तिमोथाक दुसरी चीट बरोवन आपली धर्म परगोटणेची यात्रा संपोत येता म्हूण कळीत करता. आपणाक जायतें सोंसचें पडलें, पूण आपूण बरें झुजलो आनी आतां जैताचें इनाम जोडूंक रावता म्हूण ताका बरयता. हें आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकतले. आपणा सांगाता आकारणी केल्या उपरांत जेजू आपल्या आपोस्तलांची तपासणी करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आपणाचे अस्मिताये विशीं जेन्ना जेजू
आपोस्तलांक विचार घालता तेन्ना पेद्रू स्पश्टपणी जबाब दिता आनी जेजू ताची तोखणाय करता आनी पवित्र सभेचो वडील ताका नेमता. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जोआवाच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मानलें म्हूण पळयोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बंदकोणींत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बंदकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबो नासतना देवाक मागणी करताली. हेरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकल्यांनी बांदलोलो आनी पहारेदार बंदकोणीचे दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हळें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकली भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हळें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो व्हाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हळें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे पाटल्यान ये. पेद्रू ताचे पाटल्यान गेलो. पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपण म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयराणार येवन पेद्रून म्हळें, सोम्यान आपल्या दूताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. चेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता.
ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सर्व नितीवंत मुनसबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय, पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नोस्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गींच्या राज्यांत म्हाका सोलामोती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गार. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी यमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसांकोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, शिमाव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी यमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातोलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपलें गवळीक कार्य मनशा मदें पाळतना आनी जियेतना आपलो भावार्थ जेजूचेर खोलावंक आनी थिरावंक आनी ह्या वरवीं आपल्या शेळ्यांक भरवाशाचे फोलेर जावंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेन्ना समाजान सोबार कारोणांक लागून मनीसपूण नपयत जाता तेन्ना धर्माचो, जाती कातीचो, वाठाराचो, भाशेचो आदी भेदभाव पयसावन सगळ्या नागरिकांक एक सारकेपणान लेखून तांकां खरो आनी नीज भरमाचो फावो करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमच्या घराब्यांत, समुदायांत, फिरगोजेंत आनी समाजांत भावार्थाचे गोवाय जावन निर्शिल्ल्या मनशा कुळाक भरमाशाचे फोलेर जावन आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज जेन्ना आमी भाग्यवंत पेद्रूचे दोमडीचो दीस समारंभताव तेन्ना आमच्या मागण्याच्या आनी दुडवांच्या आदारान पाप साहेबाच्या खात्या वरवीं संवसाराच्या गोरजेवंतांक आमी आदाराची जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. माथ्येव 16:18. नियाळाक आधार. आज पवित्र सोबा मुखेल 2 खांब्यांची परब समारंभता. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो. भाग्यवंत पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलो पूण उपरांत खूब दुखी जालो. तशेंच जेजूच्या भावार्थाच्या प्रश्नाक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून जबाब दिलो. त्याच वेळार जेजून तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी यमकोंडाचे दारवोंटे ताचेर जोईत व्हरचे नात. हे जबाबदारेन नेटयलो. आनी जेजून ताका स्वर्गींच्या राज्याच्यो चावी दिवपाचें आस्वासन दिवन संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदपाचो हावेस दाखयलो. भाग्यवंत पावलो जेजूचो दुसरो खांबो. ताणें क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक खूब पिडापीड दिली. तशेंच ताणें जायत्यांक जिवेशी मारले, खूब त्रास दिले आनी शेवटी दामास्काच्या वाटेन वेताना जेजून ताचे दोळे उगडले. पयलो सावलो आसलेलो तो पावलो जालो आनीक तो जेजूचो अखोंड खोडेगांत पाटलावदार जालो. आमचें कितें काय? आमी आमची पातकां वळखूंक गरज आसा आनी आमी जेजूशी परतून येवंक एक खोर निश्चय घेवया. जेजूचेर थीर भरवंसो दवरून जेजू म्हाका बक्षितलो म्हूण आस्वासन घेवन फुडें पावल मारुया. जेजू आमचें घडप तर आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडूंक पेद्रू पावलो भाशेन दर दिसाक दुसऱ्यांक भरवंसो दिवन भावार्थ अखोंड करूंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, भरवंसो आमकां फटयना
हें मनान दवरून पवित्र सभेचे अखंड वांगडी जावंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.